प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या आयताराक आमी सोम्या जेजूच्या स्नानाची दोबाची परब आमी समोरता आनी परब समोरताना आमकां दर एकल्याक बातिस्म दिल्लो आसा आनी आमच्या बातिस्माचो उगडास आमकां दर एकल्याक येता। जाल्यार हे परबेच्या दिसाक ल्हानसो नियाल तुमचे सभेक कोत्ताना ल्हानशी गोडणी वो गोत तुमचे सभेक तुमच्या कानार सादयता। एक पावटूय एक प्रोटेस्टंट आमच्या कॅथलीक धर्माचो आनी हिंदू भाव एकठांय जाल्लेवूय एका सभे भासाभास कोत्तालेवूय धर्माच्या वयर आनी तेन्ना अवचितूच हो प्रोटेस्टंट भाव म्हणूंक लागलोय आमच्या धर्मान जे लोक येतात तांकां आमी सगळ्यांक घेतात, पूण थोड्या तेंपांनी ती झगडीं झुजां आमच्या सभेत सुरू जातात। आमचो हिंदू भाव तसोच म्हणूंक लागलोय आमच्या धर्मांत लोक भितर येतात पूण रोखडोच वाड बिवाड आमच्या सभेत जातात आनी क्रिस्ती म्हणूंक लागलोय जाणा तूं आमी कितें करतात ते आमी आमच्या फिरगोजेन ताका भितर आयल्या म्हणटोच सगल्यांक बातिस्म दितात आनी एक फावटी बातिस्म दिलो म्हणटोच त्याच आयताराक ते येतात आनी परतून मागीर ते केन्नाच दिश्टी पडनात। पळय म्हज्या भाव भयणीनो, मुळज्यान तुमची गोत अशीच जाल्या काय? आमकां सगल्यांक बातिस्म दिल्लो आसा, फकत आयताराचेच आमी फिरगोजान दिश्टी पडटात आनी मागीर आमी केन्नाच दिश्टी पडनात काय? पूण आयच्या दिसाक ही परब आमकां सगल्यांक उगडास करता, ती म्हणल्यार म्हाका तुमकां बातिस्म दिल्लो आसा कित्याक आमी देवाची भुरगीं जावन आनी देवान विचून काडलेली पोरजां कशी आमी जिवंक। जाल्यार पयलीच पोस्ट आमकां मागुया आमी देवाचे उपदेश पाडून देवाची आज्ञा सांबाळून आमी देवाची बरी भुरगीं जावं। जाल्यार हीच कुरपान बोल परबेच्या दिसा मागतना आमकां आयच्या दिसाक दुसरी गोश्ट आसा, ती म्हणल्यार आमी देवाची भुरगीं जातली जाल्यार आमी भाव भयणीनो सदांच आमकां दिल्ल्या पोळे बरे भाशेन पाडूंक आनी बरे भाशेन जिवंक गरज आसा। जावं आमच्या चालत्या जिवितान आमी बऱ्यो कन्यो करून आमची बेसांवां दुसऱ्या सभेक आमी वांटून आमी सदांच भाव भयणीनो एक आमकां दिल्ली कार्यां बरे भाशेन पाडूंक गरज आसा। आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्त जो आमकां बातिस्म दिल्लो आसा तो भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक एक बरें प्रवादी जावं आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान संवसारान परगट करूंक आमकां ही कार्यां दिल्ली आसा। जाल्यार मागुया दिल्ली कार्यां बरे भाशेन आमी पाडूंक आमी सदांच देवाची आज्ञा आमचे सभेक सांबाळूंक देवाची आज्ञा आमी सदांच पाडूंक आनी हेच विचून काडलेली देवाची पोरजां देवाची भुरगीं कशी जावन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां ह्या आयताराक तिरान बोल फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया।